आणि आम्ही त्यांना परमिशन विचारले त्यांना ते म्हणूंक लागले परमिशन हा पण परमिशन दिला कोणे ते रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरान थ्रू आय थिंक पेंशिम सेइंग दॅट यू हॅव परमिशन टू कट दीस ट्रीज ऑन द 14th and 15th and आज 16 तारीख सो टेक्निकली 14-15 काबार ओके आणि आम्हाला सगळं चालू करतात आता चालू करतात कटिंग चालू केलं आणि आंदोलन केलें तेन्ना आमकां ढवळेकरान मिनिस्टर आसले आमकां PWCन आमकां आश्वासन दिलें की हे आमी कापचे ना म्हणून कितें हांगा टेक्नॉलॉजी इतली वाडलेली आहा की हे आमे काडून दुसरे कडेन जावंक शकतात ते म्हणल्यार ते ना हांगा डेव्हलपमेंटच्या नांवान सकयल ते आतां हे झाडां व्हडलीं 100 वर्सां पयलीं झाडां कापता दूख दिसता हांव पर्यावरण प्रेमी की झाडां ही जी अशी पोन्नी झाडां आसता ती खंय तरी वाचोवंक जाय आनी ज्या जाग्यार वाचप शक्य ना त्या जाग्यार सरकारान हाज्या 4 पटींनी चड झाडां लावंक जाय. And we don't know who's cutting it, whether MBR is doing it or is given the job to somebody else. We don't know. But when I spoke to the locals, they say somehow they want to cut it. So सरकार कोणाचो तो पळोवन पर्यावरण मोगी विरोध करूंक उठ्ठात म्हूण थळाव्यांनी तिडक काडली. माड आहा ही झाडां हे देवूळ आहा कांयच करपाचें ना म्हणजे मोदीन जो प्रकल्प दिला तो व्हडलो हायवेचो बरे कामाचो तो बंद करपाचो. हांव सांगता हांवें पयला दोळ्यान आनी आमच्या भुरग्यांनी पयला सगळ्याच पडटा हांगा बसोन आमी पण रातचे एक एनवायरमेंट आहा पळय म्हाका दिसता एंटी नॅशनल तांकां फक्त डेव्हलपमेंट नाका आनी डेव्हलपमेंट राजकारण तिकलोचे मनीस येयला कोण येयला म्हणटा तिकलोचे बीन मनीस येयला तांकां तुम्ही भायले कित्याक रे गांवांत एकटो कित्याक भायले कित्याक गेले गांवाचे आमी भायलो हा तो कित्याक येयला तो तिकलोचो मनीस आनी कोणाचो मनीस कालांगूट तुम्ही कालांगूट झाडां हाडो एक कालांगूट झाडां सांग लोक वताक मारता बिचार लोक वताक मारता सगळे लोक वताक मारता कालांगूट तुम्ही हे करा मरे पयसो मेळटा हांगा येयला पयसो खावंक थंय सोंपले गाठ्यांक दिले गाठ्यांक. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.